प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज प्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 15वी चीट 1 ते 10 पर्यंत. आनी आयज जेजू एका सांडलो मेंढऱ्याची वोपार घालता. पूण वोपार घालच्या पयलीं कितें घडटा? ढोण वसूलदार आनी सगळे तरेची पातकी मनीस जेजूच्या फाटल्यान येतात आनी ताका आयकतात. पूण फारिझ्यो आनी धर्मशास्त्री गुणगुणटात. ते म्हणटात हो मनीस पातक्यां बरोबर खाता जेवता. आनी तेन्ना जेजून ही वोपार घातली सांडलेल्या मेंढऱ्याची. तो म्हणटा कोणा कडेन 100 मेंढरे आसत जाल्यार आनी एक शेणलो जाल्यार तो कितें करता? तो 99 मेंढऱ्यांक सोडून तो एक मेंढऱ्याक सोदूंक वेता. आनी जेन्ना तो मेंढरो ताका मेवता तो म्हणटा खरेंच तो इतलो दादोशी जाता आनी तो एके भाशेन एक सगळ्यां बरोबर खोशी जावन एक सेलिब्रेशन करता. आनी एक वोपार घालता जेजू. सांडलेलो नाणो म्हणटा. एक बायल जेन्ना तिचे कडेन कसलो नाणो आसा आनी तो शेणलो जाल्यार ती कितें करता? ती वाटी घालता आनी आख्खें घर सान मारता. आनी जेन्ना तिका तो नाणो मेवता ती एकदम दादोशी बरी जाता, खुशाल जाता. आनी ती एके भाशेन एक सगळ्या आपल्या मामिकां बरोबर सगळ्या आपल्या फ्रेंडां बरोबर ती एक सेलिब्रेशन करता. म्हणटात ती सगळ्यांक म्हणटा म्हजो सांडलो नेणो म्हाका मेवलो म्हणून म्हज्या वांगडा खुशाल जायात. भाव भयणीनो, आयच्या 10 वडीन जेजू कितें म्हणटा तेच परी म्हणटा. हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत मन बदलीत जाल्यार देवाचें दूत संतोष बरीत जातलें. फक्त देवाचें दूत संतोष बरी जावचें ना, देव संतोष बरी जाता. स्वर्गार इतली खुशालकाय भोगता जेन्ना एक पातकी मनीस आपलें मन बदलता आनी जेजूचो पाटलावदार जाता. भाव भयणीनो, आमी सगळीं ह्या संवसारान आहात कित्याक देवान आमकां वेंचून काडल्यात, देवान आमकां रोचल्यात. आनी देवाची खोशी की कोणूच शेणोंक नाका म्हणून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. आमच्या पातकां पासत आमचे पासत तो मेलो आनी आमचो संबंद देवाशी घट करपाक तो ह्या संवसारान येयलो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतरान रिगून रावनात आमचेंच करता, आमी ह्या संवसाराचें जें आमकां ह्या संवसाराचें कितलें बरें दिसता तें आमी ह्या संवसाराच्या फाटल्यान धांवता, तेन्ना कितें जाता? आमी जेजूशी पयस वेता आनी आमचें जिवीत वेगळोच वेता. आमच्या जिविताचें निसंटण जाता. हें म्हणना की आमी ह्या संवसारान आसा सगळें संवसार जें कोत्ता तें सगळें सोडून आमी एका जाग्यार बसून फकत मागणें करूंक जाय हें म्हणना. जेजू कितें म्हणटा? जेन्ना आमी ताच्या उतरान रिगून रावता, ताचें उतर पवित्र आत्मा आमचे भितर आमी मानून घेता की तो हा आमचे बरोबर, तेन्ना आमचें सगळें जें जिवीत आसा जें आमी ह्या संवसारान कोत्ता तें खरेंच मोगान, शांतीन आनी एका भाशेन देवा भाशेन तें आमी कोत्ता. आनी जेन्ना आमी देवा भाशेन तें काम कोत्ता, मोगान कोत्ता, तेन्ना आमी जेजूक दुसऱ्यांक दिता. भाव भयणीनो, आयज खूब लोक आसा जो जेजूक ओकोना आनी गरज आमकां जी आमी ओकोतात जेजूक खरेंच आमी देवाचें उतर पाळटा ही बरी खबर तांकां दिवपाक. कित्याक जेजू आयज म्हणटा, स्वर्गार म्हणटा इतलो संतोष भोगता जेन्ना एक पातकी परतून येता सुर्गींच्या राजान. आनी भाव भयणीनो, सुर्गींचें राज आमी भितर सरपाक फकत मोत सोदची ना, ह्याच संवसारान आमी सुर्गींचें राज भोगूंक पावतले. देखून आमकां गरज ह्या देवाच्या उतराची, जेजूची गरज खरेंच आमकां. आनी जेन्ना आमी जेजूचें उतर पाळटा, खरेंच त्या उतरा प्रमाणे आमी सद्दां आमचें दिसपट्टें जिवीत सारता, तेन्ना खरेंच आमकां देवाचें सगळें बरें फाव जाता. आनी आमी दुसऱ्यांक चड करून पातकी लोकांक आमी जेजूची भुरगीं म्हणून आपूण आमी तांकांय भितर देवाच्या राजान सरोंक दिता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता आमी हेंच करुया.
आमचो संबंद आमचो मोग जेजूशी वाडत वचोनी आमच्या कोन्यांनी आमच्या देवाच्या उतरान आमी पाळून आनी जेन्ना हें आमी करता आमी खूब लोकांक ह्या सुर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक दितला. आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक हांव गॉड ब्लेस म्हणटा.